We are very confident. The people of Valpai constituency will stand with the Congress party to defeat the most opportunist politician of the state. He has taken the people of Valpai and granted for his personal desires all the time. He cannot fool the people every time. So this is a right time. I appeal to the voters by defeating Vishwajit. They can in turn defeat, they can destabilize the BJP communal government in the state. They came to power not only in Goa, even in the central, by giving so much of, by saying so many lies. Even you people all knows yesterday in the floor of the assembly, Manohar Parrikar has come out that the figure which they have shown all these days, they utilized to destabilize the Congress government in that 2012. That 35,000 crore illegal mining took place in Congress regime. That was they have branded the Congress like as if Congress is a corrupt. But yesterday they have come out in the floor of the assembly. The figure itself is wrong. After attained their goal. So like that, the day will come, BJP one day, even Narendra Modi also will tell in the floor of the parliament that even whether it is a 2G scam or a coal scam or whatever the scam they have branded under Congress, that the figures are wrong. So this is one example is enough. The people should understand the Congress was wrongly branded by the BJP for to fulfill their personal desires. So this is the right time. People have to teach a lesson to the BJP. थोडीशी पार्श्वभूमी घेवपा जाय लक्षांत. सरकार कसो जालो, मिडनाईट दाखोयटी केली, दरोडो घातलो गोंयांत आनी सरकार फॉर्म जालो. तांकां मेजॉरिटी मेळना. त्याच तरेन आमचो एक जो प्रॉस्पेक्टीव कॅन्डिडेट आसलो तोय गुटलायलो. दुसरो प्रॉस्पेक्टीव कॅन्डिडेट आयलो ताकाय गुटलायलो. तो देवा भितर जाय, देवा मुखार सांग हे दोन कॅन्डिडेट कशे गेले ते. तातूंत मिस्टर पर्रीकाराचो प्रचंड हात आसा. सगळ्या हितून भितर सगळ्याक भोंवला, पायनी भोंवला. जे कडेन थोडे कडेन रस्तोच ना, फातरार बेश्टे आसा आनी लायटी ना. पण अशें तरेन तेंचे लोकांचे हांगासर प्रॉब्लेम आसा. आतां ह्या 42 वर्सांक आमचे हांगा लोक आशिल्ले निवडून येयल्ले आशिल्ले. पूण हांव नकळो कित्याक लागून जावना, आमी कोणा ब्लेम करिना. कित्याक लागून ते रस्ते जावना, कित्याक लागून तांकां लायट पावना, कित्याक तांकां उदक मेळना, कांय थंय कित्याक जायना हें जे तांकांच खबर आसतलें. पूण लोकांकय खबर आसतलें. म्हणटकीर आमकां जाय कितें आसा, लोकांक जे आसा आमची सुविधा किंवा आमची जे सरकार जे आमी कित्याक घडटात, सरकार आमी कित्याक घडोवप की लोकां लागून, लोकां आकार दिवपाक, लोकां मोल्ड करपा लागून. लोकांक कितें जाय, शाळा जाय, स्कूल जाय, कॉलेज जाय, रस्ते जाय, लायट जाय, उदक, हें सगळें आमचें काम. गिरीश बाब चोडणकर हाणें आपलें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. हांव तांचें अभिनंदन करतां. आनी अभिनंदन करता हाजें एक कारण अशें, जें फुटींगपणाचें राजकारण भाजपान चलयलां आनी खुद्द विधानसभेंत काल प्रूव जालां की काँग्रेसीन 35,000 कोटीचें गफलत केल्ली हें पर्रीकरान सांगून 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 तो जिखून आयलो पळय, तें ताणें काल सांगलां की तें बरोबर न्ही म्हणून. शाह कमिशन जे 35,000 कोटीचें नुकसाण जालें म्हणून पळय तें बरोबर ना हें ताणें कबूल केलां. अशीं अनेक फटींगपणां आमी पर्रीकराची ओपन करतले, एक्सपोज करतले आनी इलेक्शनाक भरभूस मतांनी आमकां जैत मेळटलें अशी म्हाका आशा आसा. हांव गिरीश चोडणकर असो न्ही, हांव एक संदी दिल्यात पणजेच्या मतदारसंघाक एक लोकांक जो असंतोश आसा त्यांचे एक्सप्रेशन करपाक एक त्यांच्या लोकांक संदी दिवपाक हांव उबो रावल्लो आसा ह्या मतदारसंघांतल्यान. की जो असंतोश लोकां भितर आसा,
जी प्रचंड तिडक लोकां भितर आसा, पणजेच्या मतदारसंघाच्या लोकां भितर आसा, आनीक जे प्रचंड तिडक गोंयभर आसा, त्या हेजे वयल्यान पणजेच्या मतदारसंघाच्यो जी जबाबदारी आसा ती वाडलेली आसा. आनी म्हाका खात्री आसा येत्या 23 तारखेक की ही संदी जी हांवें लोकांक दिल्ली आसा पणजेच्या थंय उबे रावन, कारण जे उबे रावताले त्या कॅन्डिडेटाक ते प्रेशर हाडून फाटीं काडटाले, ते कोणूच तयार जायनाशिल्लो अशी भावना तेणी तयार केल्ली. पूण गोंयांक मनोहर पर्रीकाराक आनी BJPक भिवन रावपाचे लोक ना. हो आनी एक सिग्नल आमी गोंयच्या लोकांक दिवपाक सोदताले, म्हणून हांव ह्या मतदारसंघांतल्यान उबो रावला. म्हाका खबर आसा म्हागेली विकनसीस आनी म्हाजी स्ट्रेंग्स कितें आसा तें खबर आसा. म्हाका खबर आसा हांव पणजे मतदारसंघांतलो न्ही, हांव मडगांव साकून येता. म्हाजी स्ट्रेंग्थूय बरी आसा. हांवें केन्नाच फटींगपणां केल्ली ना. हो जो निवडणूक आसा ही सत्याची निवडणूक आसा. जो खरें उलयता तेजी निवडणूक आसा आनी सदांच सत्याची जैत जाल्ली आसा. आनी म्हाका खात्री आसा पणजेचे लोक ह्या फावटी सत्या बरोबर रावतले. जेणे कोणें फटींगपणां केल्लीं आसा, पणजे लोकां कडेन केल्ली आसा, गोंयच्या लोकां कडेन आसा, ह्या फटींगपणाच्या विरुद्ध हें वोटींग जातलें. आनीक हांव तसो व्हडलो न्ही, मनोहर पर्रीकाराक डिफीट करपा कडेन इतली ताकद म्हाजे कडेन ना. मागीर तें सांगतना पूण म्हाजी जी एक सिन्सियरली हांवें काम केलां, हॉनेस्टली काम केलां, एक पार्टी बरोबर लॉयल रावल्लो आसा, लोकां बरोबर लॉयल रावल्लो आसा, त्या शक्तीचेर म्हाका दिसता गोंयचे मतदार जे आसा, पणजेचे मतदार जे आसात ते म्हाका निवडून दितले. हांव फक्त पणजेच्या मतदाराच्या फोर्साचेरूच ह्या निवडणूक रावल्लो आसा. म्हाजे कडेन येदी व्हडली शक्ती ना, कारण येदो व्हडलो डिफेन्स मिनिस्टर, इतली वर्सां रावलो मुख्यमंत्री, इतली वर्सां रावलो पणजेचो आमदार, प्रचंड तेजे कडेन ताकद आसा. त्या ताकदाक हांव हरोवपाक शकना. ताका कोण हरोवपाक शकता जाल्यार पणजेची जनता.